नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या इराणा आड इस्रायल आनी अमेरिकेच्या झुजाच्या फाटभुंयेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी आयज एक अमेरिकेन इराणाचेर हल्लो करूं नाशिल्लो जाल्यार इराण आदींच अमेरिकेचेर हल्लो करपाचे तयारेंत आशिल्लो अशें म्हळां. इराणा बरोबर जाल्ल्या युद्धविरामाच्या चर्चे वेळार ही गजाल स्पश्ट दिसून आयली आनी देखूनच अमेरिकेन इस्रायल देशाक तेंको दिवन ही जोड युद्ध मोहीम सुरू केली अशें ट्रम्प हांणी नमूद केलें. We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people that do this very successfully and have done it all their lives very based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first, and I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand. तशेंच इराणान काल संवसारीक व्यापारा खातीर म्हत्वाचे आशिल्ले होर्मुझ स्ट्रेट बंद करपाची घोशणा केल्ल्यान ते विशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना डोनाल्ड ट्रम्प हांणी संवसाराचे उर्जेचे स्रोत कमी पडूं दिवचे ना आनी गरज पडल्यार अमेरिकेचे नौदळ टँकरा बरोबर ताची सुरक्षा करपा हेतान येतले अशी शिटकावणी दिल्या. मजगतीं संघटीत राष्ट्रांतले इराणाचे राजदूत अली बाहरेनी हांणी अमेरिके सयत झूज सोंपोवपा हेतान कसलेच तरेची चर्चा जावंक शकना अशें सांगलें. There has been no any approach to the United States, to the President of the United States. There hasn't been any contact from our side. Now, the only language for talking with the United States is the language of defense, and for the time being we are focused on defending our country. मध्य पूर्व आशियांत सुरू आशिल्ल्या झुजांत थंय अडकून पडिल्ल्या भारतीयांच्या सुरक्षे विशीं चर्चा करपा देखीन केंद्र सरकारान एक आंतर मंत्रालयीन पंगड स्थापन केला. हो पंगड दिसपट्टो झुजाच्या परिस्थितीचेर आनी थंय आशिल्ल्या भारतीयांच्या बारकायेन लक्ष दवरतले. तशेंच येरादारी, लॉजिस्टीक, निर्यात तशेंच संभावीत जोखीमांचेर हो पंगड नदर दवरून आसतलो. तशेंच भारताच्या विदेश मंत्रालयान भारतीय दूतावासा खातीर आपतकालीन संपर्क क्रमांक लेगीत जारी केला. कसले तरेच्या आदार आनी मजती खातीर भारतीय ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करपाक शकतात. मजगतीं दुबय हांगा अडकल्ल्या कांय भारतीयांक घेवन भारताचें पयलें विमान दिल्ली आनी मुंबय पावलें. ह्या वेळार प्रवाशांनी दूरदर्शनाक प्रतिक्रिया दिल्यो. Of course, when you hear the noises, you feel scared, but otherwise, life is normal, very safe. The government did every way to make us residents, feel safe, or tourists feel safe. You are scared unless and until you are on your motherland. It is scary. You think कि नहीं यार सिचुएशन यहाँ से बिगड़ सकती है. पुराय देशभर होळी व्हडा मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत देशवासियांक होळयेची परबी भेटयली. रंग आनी उमेद घेवन येवपी ही होळी सगळ्यांच्या जिवितांत खोशी घेवन येवं अशेंय तांणी मागलें. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लेगीत पुराय देशवासियांक होळयेची परबी भेटयल्या. देशाच्या शिमेचेर आशिल्ल्या जवानांक लेगीत तांणी परबी भेटयतना देशाच्या जवानांक लागूनच देश सुरक्षीत आसा अशेंय तांणी सांगलें आनी पुराय संवसारांत शांतिकाये खातीर आपूण प्रार्थना करता अशेंय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखार सांगलें. बस समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. जवान सर देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए मैं देश के जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश की सीमाएं यदि सुरक्षित है हमारे देश के बहादुर जवानों के कारण ही. दुनिया भर के मुल्क में जो उथल पुथल है उसमें पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, यही हमारी देश की बराबर ये कोशिश रहती है. आयज राज्यांतले तरेकवार विशयाचें मंथन करपा हेतान भाजपाच्या बीज समितीची आयज पणजे मुख्यालयांत बसका जाली. बसके विशीं पत्रकारांक म्हायती दितना प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी गोंय विधानसभेच्या येता त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कशे तरेन लोकांच्यो मागण्यो, भावना, गरजो आनी सुचोवण्यो समजून घेवन ह्या अर्थसंकल्पाची रचणूक जावची हे विशीं बसकेत चर्चा जाल्ल्याचें नमूद केलें. कोर कमिटीची मिटींग आणि कोर कमिटीची मिटींग ही फाल्याची असेंब्ली सेशन आसा त्या हातूंत भितर संगण आशिल्ली, बजेट आसा,
आणि बजेटान लोकाभिमुख बजेट जावचें आणि त्याच बरोबर सरकार ज्यो सगळ्यो वेगवेगळ्यो योजना करतात आणि त्यो लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमचो ताजो प्रयत्न आसता कारण हे सरकार लोकां खातीर आसा आणि त्याच बरोबर येणारे बजेटान भितर कितें दवरला ते गुलदस्त्यान आसा ते मुख्यमंत्री मागीर 6 तारखेक आसता बजेट अनेक गजाली आसात खुबश्यो ते सजेशन पार्टी म्हणून आमी सरकाराक सांगिल्लें सरकार ताचेर योग्य ते निर्णय घेतलो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बसकेविशीं उलयतना अर्थसंकल्पा सयत हे बसकेंत तरेकवार पावण्यार जावपी वेंचणुके लेगीत मंथन जाल्ल्याची म्हायती दिली. हातूंत पणजे महानगरपालिकेची वेंचणूक, फोंडेची पोटवेंचणूक तशेंच हेर नगरपालिकांच्या वेंचणुके चर्चा जाल्ल्याची मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली. पार्टीच्या आयच्या कोर मिटिंगेक वेरियस हांव प्रेजेंट आशिल्लो आमचे कोर पार्टीचे मेंबर सगळे आशिल्ले. वेरियस इश्यू रिगार्डींग द सरकार, रिगार्डींग द ऑर्गनायझेशन हाज्या संदर्भांतले डिसिजन आशिल्ले. आमी जनरल पब्लिका कडल्यानूय सजेशन्स मागिल्ल्या. पार्टीच्या बरोबरूय बी वेरियस ह्या हाजेर डिस्कशन सातत्यान जाता तांच्याय कडल्यान खातीर आनी कमींग असेंब्ली सेशन्स आनी फॉर द प्रिपेरेशन फॉर द कमींग पणजे इलेक्शन, फोंडा इलेक्शन, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन हाजेर अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आनी हातूंतल्यान बजेट कशा बऱ्या पद्दतीन म्हणजे लोकाभिमुख बजेट करचें गोंयकारां खातीर वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्याय बरोबर डिस्कशन्स केला. ह्या सगळ्यांचे डिस्कशन्स घेवन एक बरें बजेट मांडपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. काल राती उसरा कळंगूटच्या तिवायवाडो हांगा 2 कॉटेजींक उजो पेटून 2 कॉटेजींचो गोबोर जालो. ह्या 2 कॉटेजींक लागींच्यो हेर 6 कॉटेजींक उजो लागपा पसून वाटावल्यो. पिळर्ण उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातीचेर वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या कॉटेजींनी राबितो केल्ले म्हैसूरचे पर्यटक बारकायेन वाटावले. अजूनय ह्या अपघाताचें कारण निश्चित जावना. मजगतीं कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या अपघात प्रतिक्रिया दिली. वुडन कॉटेजीस इन कलांगूट एका कलांगूट तिवायवाडो एका उजो लायला कोणे तरी रातचो. म्हाका दिसता आदलो कोण कामदार आसूंक शकता. वॉज वर्किंग अर्लियर एट दिस प्लेस आफ्टर गेटिंग ड्रंक बिकॉज वी हॅव सीन अदर कॉटेजीस वीच हॅज नॉट कॉट फायर तांकां दाराकूच उजो लागला 1, 2, 3. सो अशें कळून येता की कोणे तरी येवन उजो लायला. CCTV कॅमेराज आमी सायडीच्या नेबरांची चॅक करपाक लायल्या आनी हांव सदांच म्हणटा की CCTV कॅमेरा आर द आयज फॉर द पुलीस. हे पंचायतीन गव्हर्मेंटान ट्युरिजम डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी मेळोन इन्स्टॉल करपाची गरज आसा. आमी कलांगूट बीच प्रॉमिनादीचेर घातले, आतां बागान घालपाक जाय. एवरी बीच वीच इज प्रॉमिनंट लायक गावरावाडो मागीर तिवायवाडो हिंगासर एक मागीर फुडें म्हणजे बिचार वयता पळय ते लेन्स आहा अशे रोड आहा थिंगा एंट्री पॉयंटाचेर CCTV कॅमेरा घालपाची गरज आहा. तितून तुका इजी सर्विलन्साचेर आमकां कोण कितें करता, रातचे कोण भोंवता, चोर भोंवता, कितें करता तेंकां सगळें आमकां कोण येतलें आनी तेंकां धरपाक इजी जातलें. म्हणजे ते आख्खे ते दिसतले CCTV कॅमेराचेर. सो असले जेन्ना इन्सिडंट जातात तेन्ना टू डिटेक्ट द पीपल हू आर इनवॉल्ड इन द क्रायम इट इज व्हेरी व्हेरी इजी. म्हाजे हिसपान एक 7-8 लाखाची डॅमेज जाल्या. संवसारीक क्रिकेट संघटनेच्या T20 करंडक सर्तींत आयज जावपी पयल्या उपांत्य फेरयेंत दक्षिण आफ्रिका न्यूझीलंड पंगडा आड कोलकाताच्या ईडन गार्डन्स मैदानाचेर खेळटले. हो खेळ सांजेच्या 7 वरांचेर सुरू जातलो. ह्या खेळांत जैतिवंत जावपी पंगड सरळ आयतारच्या निमाणे खेळांत प्रवेश करतलो. सर्तींतलो दुसरो उपांत्य फेरयेंतलो खेळ मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमाचेर भारता आड इंग्लंड ह्या पंगडा मदीं जातलो. निमाणो खेळ आयतारा 8 मार्चाक अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर खेळटले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 199.5, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनावेल्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो.
इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.